आयज शुभ वर्तमानान जेजू आमकां स्पश्ट करून सांगता, जेन्ना आमी आमच्या भावाची चुकी काडूंक जाय वो काडूंक, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत नदर मारपाची गरज, आमच्या जिवितांत ज्यो चुकी आसा ते उमटून काडूंक गरज. आनी तशेंच जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिवितांत वयलो जागो दिता, तेन्ना ताचे बोगसणे मागता, तेन्ना देव ताका वो देव आमकां ताचे लागीं सदांच वखता. हें जेन्ना आमी मनांत दवरता तेन्ना आमकां कळटा की देव सोयंबीच काकूतसार, आनी खेरीतपणी काकुती वरवीं तो आपली अगणीत पदवी दाखयता. ही सांत थॉमस आक्विनाची उतरां. देवाची काकलूत असोक्तायेची खुणा जावचे परस ताचे अगणीत पदवेची खुणा म्हूण ह्या उतरांनी तो सांगूंक सोदता. मनशा कुळाच्या इतिहासांत सदांच हाजीर आसतलो, लागीं आसतलो, सासाय दाखयतलो, पवित्रपणान बोल्लोलो आनी काकलूत दाखयतलो देव तो. देवाची दयाळाय पावटीचे पावटी आमी कितलीशीच अणभवता. आमी चुकता तितलेय पावटी देव आमचे सवय दयाळ जावन पोत्तून पोत्तून आमकां आपलें दयाळ काळीज उक्तें करून बक्षिता. दर एका संस्कारांतल्यान, आपल्या दयाळांतल्यान आपल्या आसणे आनी हाजीरपण आमकां बगूंक फावो करता. ह्या सगळ्या वरवीं आमकां मेळटल्या देवाच्या दयाळायांचो आमी बरो उपयोग करूंक आनी देवाची ही दयाळाय अणभवूंक आमी ओत्मीक वाटेन अदीक वाडूंक गरज. देवा कडली मेळ्ळोली दयाळाय आपणावन आमी दुसऱ्या सगळें दयाळ जावन देवाची आज्ञा पाळूंक त्याच देवाच्या आदाराची आमकां गरज. आमी सदांच आमच्या जिवितांत बरें तेंच करूंक जेजून आमकां वाट दाखयल्या आनी ती आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां उलो केला. देवाची समूर्त आमी आमच्या जिविताचें वायट पयस करूंक आनी बरें आसा तें आपणावंक आमकां आदार दिता. खरेंच म्हज्या जिविताची यात्रा चलतना हांवें बरें तें केलां काय, वो वायटूच हांवें विंचून काडलां काय? तर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचे मिसांव आमी हुर्बेन फुडें व्हरूंक आनी ताच्याच पावलांनी आमी चलूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन खतखत्यान आमकां कृपा मागुया.